भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान राजकीय पक्ष काढलो. गोवा सुरक्षा मंचाची सकाळी घोषणा झाली. आनंद शिरोडकार पक्षाचो पयलो अध्यक्ष. बीजेपीक देंवोवपाचें टार्गेट. गोवा सुरक्षा मंचाचे फुडारी सकाळी पयलीं शशिकला ताईक मेळ्ळे. उपरांत महालक्ष्मीच्या देवळांत वचून आशीर्वाद घेतलो. खंयच्या मतदारसंघांनी मंच उमेदवार घालतलो ताचे लिस्ट थारता. मोगोन मात मंचाक अजून जाप दिल्ली ना. मोगोन जर लगेच युती तोडपाचें पण डिसेंबरान तोडटा अशें ठोस आव्हान जर दिल्लें जाल्यार कांय प्रश्न नाशिल्लो आमकां. ते पब्लीक आव्हान म्हणजे फाटीं आमी फटावल्यार ते इतले फटावल्यार की आतां बारीक सुद्दां रिस्क घेवपाची आमची तयारी ना आनी म्हणून ह्या हाज्या कडेन येवचें पडटा. शिवसेनेन पाठिंबो दिल्लो आसा. गोवा प्रजा पार्टी जी आसा ल्हान युनीट आसा तो पण ताणें आमकां पत्रक बित्रक काडून अशा पद्दतीन ताणें पाठिंबो दिला. अनेक गट अशे आसा, संघटना अश्यो आसा, सांस्कृतीक संघटना आसा. आज हांव नांवां सांगिना, केन्ना तरी आमी बरोबर एकत्र येतले आनी संघटीतपणे आमी हे गव्हर्नमेंट सकयल हाडपा खातीर आनी नवीन सत्ता स्थापन करपा खातीर हांगा आयिल्ले आसा अशा प्रकारची घोशणा करता. आनी ते म्हण समविचारी आशिल्ले सगळे पक्ष जे आसा त्या सगळ्या पक्षांक बरोबर घेवन आमी वचपाचें ठरयिल्लें आसा. विथ यू ऑर विदाउट यू अशा प्रकारचो स्टँड घेतला आमी. आमी दरवाजे कोणाकूच बंद केल्ले ना. पार्टी केल्ले म्हणे एकदम बिनशर्त पाठिंबो दिवपाक मेळना. मागीर सीट एडजस्टमेंट करचें पडटलें आनी कितें तरी करचें पडटलें. अश्यो कांय राजकीय तडजोडी ज्यो आसा सिद्धांताक खंयच धक्को लागूंक न दिता अशा पद्दतीच्यो कांय करच्यो पडटल्यो फुडल्या काळांत अशें दिसता. आनी त्यामुळे ही पक्ष हो सिद्ध करपाक जाय आशिल्लो तो आज सिद्ध जाता. साधारणपणे 10,000 कार्यकर्ते म्हणजे उतरतले प्रत्यक्ष जेन्ना येता सुटी काडून 1 म्हयन्याची, 2 म्हयन्याची, 3 म्हयन्याची. सध्या 3 जाण फुल टायमर्स भायर सरले ऑलरेडी. भाभा सुमा आणि गोवा सुमा म्हणजे गोवा सुरक्षा मंच अशा नामकरण पक्षाचे जे आसा ते भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या वतीन म्हाका सांगिल्लें आसा ते ताजी हांव घोशणा करतां. गोवा सुरक्षा मंच हे पक्षाचें नवीन पक्षाचें नांव. आमकां दुय्यम दर्जाचे नागरीक जाल्ले नाकात. आमकां आमचे सगळे गुणांचो विकास करून तांकां सुरक्षा दिवन आमचे गोंय राज्याचे आनी गोंयकारांचे नांव परजळीत करपाची इच्छा आसा. ते ह्या गोवा सुरक्षा मंच ह्या 3 अक्षरां निवडणूक दोळे मुखार दवरून आमची इमिजिएट गोल उद्दिश्टां म्हत्वाची आसात. ती एक, गोवा सुरक्षा मंचाचे वा गोवा सुरक्षा मंचाच्या उद्दिष्टांक फुडें व्हरपा सारकें सरकार सत्तेर हाडप. आनी दुसरें, हे सरकार सत्तेर हाडटना जे भाजपाचे सरकार आज सत्तेर आसा ताका कदेला वेळान निकळावन घरा धाडप. ही आमची इमिजिएट उद्दिष्टां. पूण इतल्यार प्रश्न सोंपना. फुडें राखण सुरक्षा ही आसाच आनी ती जबाबदारी सरकाराचेर उरतलीच. पक्ष स्थापन हो जातना खूप आनंद जाता आणि त्याच बरोबर वाईटूय दिसता. वाईट इतल्या खातीर जो भारतीय जनता पक्ष आम्ही सगळ्यांनी रक्ताचे पाणी करून सत्तेर हाडलो त्या आमच्या पक्षाच्या विरोधान एक नवो पक्ष जो आसा तो आम्ही स्थापन करतले अशें स्वप्नान सुद्धा चिंतूंक नासले. आणि ज्यो अपेक्षा आसल्यो ह्या पक्षा कडल्यान त्यो आमच्यो सगळ्यो जनतेच्यो कार्यकर्त्यांच्यो ते सगळे धुळीक मेळ्ळ्यो. आणि म्हणून ह्या आमच्याच पक्षा विरुद्ध पक्ष स्थापन करताना खूप दुःख जाता आणि आनंद इतल्या खातीर जाता की आम्ही सगळे भारतीय जनता पार्टीचे निष्ठावंत कार्यकर्ते जे आसा त्यांच्या लक्षात आयले की आमचो पक्ष जो आसा तो पक्ष चुकीचे दिशेन वयता आणि त्याचो समाजाक काय फायदो जावचो ना.
समाजाक नुकसान जातले ह्या वेळेर आमच्या लक्षात येऊन आम्ही हो नवो पक्ष स्थापन करता आणि एक असो मेसेज दिवंक सोदता की पक्षापेक्षा समाज श्रेष्ठ. दाबोळी विमानतळार दाट धुक्याक लागून फ्लायटीचे शेड्यूल सकाळच्या दिसाक हालले. शेकड्यांनी देशी आणि आंतरराष्ट्रीय पॅसेंजर सकाळसावन एअरपोर्टार अडकले. रशियासान येवपा आशिल्ले गोयचे नवे टुरिस्ट सिजनाचे पयले चार्टर्ड टुरिस्ट फ्लायट दाबोळी सोडून बेंगळुरू देंवची पडली. ह्या फ्लायटीत 500 रशियन टुरिस्ट येवपाचे आशिल्ले. थोड्यो फ्लायटी मुंबय डायवर्ट केल्यो. सांजे ती फ्लायट परत गोंयांत आयली. Now lot of fog is there. That's why flight diverted to Bangalore. Okay, I think it will take minimum 2.5 hours to come back to here. Okay, the schedule time is 8:05. Okay, we are ready for receive them, and Department of Tourism also there. They are giving flowers and all to receive. But the fog, because of fog, flight diverted to Bangalore. We are waiting when we'll come back. Okay, we'll get answer from the airport authority. Immediately we will let you know. We were all waiting outside, and then we realized it was heavy fog, and because of that, no planes were landing at the Dabolim airport in Goa or taking off, and therefore many international and domestic flights had to be cancelled. Now there are at least about I can think of at least about 8 to 10 flights which have been cancelled. That would mean at least about 1,000, 2,000 passengers who have been affected because of this. Also international flights, many of them going to Sharjah, they have been cancelled. Air Asia flights have been cancelled, and the reason, of course, given by the airport officials is that because the airport really cannot handle such amount of fog, and that's the reason why these planes really could not land. If this was, say, Bombay, or this was Delhi airport, certainly the planes could have landed, because it has the Cat 3C, that is the system which is used for tackling fog. So those planes could have landed, but Dabolim airport is not equipped with that. That's what airline officials said, and therefore they could not land at the airport. So many passengers have had to go back to their hotels, and the cancellations have taken place, and they have to rebook their tickets. But the flight operations have just begun. A couple of planes have landed at the international airport here in Goa, and slowly, of course, the operations will resume. That's what they have said, and in fact, a couple of flights have landed. So the flights, once they can land, only then they can take off the same flight. So gradually, it will improve the situation. But the backlog, of course, is immense. IPS पुलीस ऑफिसर कश्यप जोडप्याक दिल्ली ट्रान्सफर मारले. क्रायम ब्रांचीचो SP कार्तिक कश्यप आणि ATSची SP प्रियांका कश्यपाची ट्रान्सफर दिल्ली जाल्या. तांचे जाग्यार आता सागर सिंग कलसी आणि देवेश कुमार मेहला दोगूय IPS ऑफिसर गोयच्या पुलिसांक जॉईन जातले. कश्यप जोडपे दिल्ली DCPचो चार्ज घेतले. घेऊया एक ब्रेक.